सो हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय मिनी ब्लॉग. सो आयचो मिनी ब्लॉग असो तो सकाळी सकाळी स्टार्ट जाल्लो बेगिनाच म्हणटात तसो आनी त्याच बरोबर उठले बीन आनी गॅलरीन मातशें वत जें आसा ती एन्जॉय केलें आनी तुमकां म्हटलें वेदर सुद्दां दाखोवया एकदम बेस्ट कडक अशें वत असलें भायर. सो हांगसर बसलें मातशें वत म्हटलें एन्जॉय करया आनी वत एन्जॉय करून जाल्या उपरांत घरान येताच म्हणटा तसो किचनान इतलो वास सुटलेलो की ते वासानूच हांव जॅम पडलेलें सामकें. सो म्हटलें चला तर तुमकांय घेवन या पळोवया तरी कितें चालू आसा. सो हांगसर ब्रेकफास्टाक मम्मी भुर्जी करताली आनी तुमकां म्हणपा लागली हाय करता आपूण. सो हाय बीन केलें तुमकां तिणी आनी तेच बरोबर मागीर हांव ब्रश बीन घेतलें आनी भायर गेलें. सो म्हटलें आयज ब्रश भायरूच करया. सो हांव हांगसर ब्रश करतालें सायड बाय सायड वॉकिंग करतालें झटपट झटपट म्हणटात तशी. त्याच बरोबर म्हाजी वॉकिंग चालूच आसली. सो मम्मी बी हांगसर कपडे सुकत घालताली कारण इतलें कडक अशें वत येयल्लें. सो तेच बरोबर न्हय म्हाजी नजर म्हणटा तशी डायरेक्ट पोरसांत पावली. म्हाजी नजर एक्सपर्टूच आसा सामकी म्हणटा तशी. सो पळयता जाल्यार सुपारी ज्यो आसा ते पिकपाक स्टार्ट जाल्ले. सो थोडे दिसांनी रेडी बी जातले. तेज्या उपरांत ब्रेकफास्ट बीन केलो आनी मागीर म्हजी तयारी स्टार्ट जाली. आतां तुमी म्हणटली कसली. सो म्हाका एक फंक्शन आसा आयज. कसलें फंक्शन कोणाचें फंक्शन हें लाँग व्हिडियोन कळटलें. सो हांगसर हांव ड्रेसा बद्दल कन्फ्यूज आसलें खंयचो घालूं खंयचो नाका. 2 तर ऑप्शनाक दवरलेले सेम 2 पर्सी सुद्दां ऑप्शनाक दवरलेले आनी तेच बरोबर आतां कितें करूं कांय कळनासलें. सो हो एक ड्रेस आसा ऑलरेडी तुमी पयला आसतलो. तेच बरोबर हो एक दुसरो आसा. सो तेच्या मागीर ही जी पर्स आसा ती म्हटलें बेल्ट बीन घालून रेडी करया. ऑप्शनाक तर गोश्टी खूब दवरपाकूच जायनाय. मागीर एड म्हणजे लास्टाक कितें घालूं हें मागीर फायनल जातात. सो अशें तरेन आयचो मिनी ब्लॉग आवडलो असो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. बाय बाय.